थोड्या तेंपा आदी म्हज्या जिवितांत एक विशेष संगत घडली। कितें कारण तें कळीत नासतना म्हज्या पोटांत दूख पडली। वाला पालांत ती लागूंक नात वखदां ओडां धाकटेरांनी फोटो काडली। तरी पिडा मेळना म्हजी दूख रावना सोसूंक ताका नातली। 4 म्हयने कश्ट सोंसले कळना पोटांत कितें जालां। पिडा मेळना गुट कळना धाकटेरांनी हात वयर केल्या। लोक म्हणटात तुका वोकात घालां थोडे म्हणटात तुका मात केलां। 4 म्हयने कश्ट सोंसले कळना पोटांत कितें जालां। पिडा मेळना गुट कळना धाकटेरांनी हात वयर केल्या। लोक म्हणटात तुका वोकात घालां थोडे म्हणटात तुका मात केलां। माट मंत्रांचे लोक उलयताना म्हाकाय तोडोस दुबाव जालो। म्हज्या मोसरान कोणें अशें केलां म्हणलें हांव विंदडपाक येयलो। बोटांक पयसांक आनी मंत्रावादी दुडू हजरांनी करसयलो। वोकात वोकयल्यारी माट काडयल्यारी फायदो कांय ना जालो। एक पावटी हिंदुवांची एक स्त्री म्हाका पळोवंक आयली। माट केला वोकात घालां म्हणलें आयकून हांसूंक लागली। म्हज्या तसली पिडा तिकाय आसली पूण आतां ती बरी जाली। एक पावटी हिंदुवांची एक स्त्री म्हाका पळोवंक आयली। माट केला वोकात घालां म्हणलें आयकून हांसूंक लागली। म्हज्या तसली पिडा तिकाय आसली पूण आतां ती बरी जाली। एका पाद्रीन तिका सांगलेलें खंय तिच्या पोटांत दुखी खातीर नित्या धर्माय लागीं माग म्हणलें खंय अशें मागून ती बरी जाली। हांव क्रिस्तांव रे ती हान भावार्थी म्हाका मागूंक शिकय लागली। हांवें हांगोन घाली आनी वखदां केली म्हज्या पोटांतली दूख रावली। लज भोगता म्हजी माता क्रिस्तांव हांव बोटा लागीं वेता। अनभावार्थी लोक सयती म्हज्या माय लागीं मागोन घेता। आमी आमकांच भावार्थी म्हणटाव आनी पितीसपणां करताव। लज भोगता म्हजी माता क्रिस्तांव हांव बोटा लागीं वेता। अनभावार्थी लोक सयती म्हज्या माय लागीं मागोन घेता। आमी आमकांच भावार्थी म्हणटाव आनी पितीसपणां करताव। आमी आमकांच भावार्थी म्हणटाव आनी पितीसपणां करताव।